आमचे एक रिफॉर्मर जाणी 150 वर्सां पयलीं सत्यशोधक समाज ह्या नांवान चळवळ सुरू केली सत्याचो शोध घेवपा खातीर आनी आयज त्या दिसाक 150 वर्सां पूर्ण जातात आनी त्या निमतान सत्यशोध फावंडेशन ही संस्था हांगासर एक नांवां दिवपाक येता आयच्यान आनी ते आयज ही संस्था एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी ताजो आमच्यो ही सत्यशोध ही संस्था फॉर्म करपा फाटलो उद्देश कितें आसा आनी ताचें फुडें कार्य कितें आसतलें त्या संदर्भान आमचे जे अध्यक्ष आसात सुभाष केरकर ते आतां तुमकां ब्रीफ करतात. आयज 150 वर्सां जाता. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे जे महात्मा ज्योतिराव फुले हांकां वंदन करता आनी आयचो जो तेंचो सत्यशोधक समाज म्हणून जे तेणें एक चळवळ उबी केली आनी ही चळवळ आयज 150 वर्सां पूर्ण जाता. ह्या चळवळीच्या मागचो तेंचो जो उद्देश आसलो की महात्मा फुले आनी सावित्रीबाई फुले हे एक जोडपे आमच्या देशांतले अशें आसा किंवा जगातले एकमेव जोडपे अशें आसा की तेंच्यांनी मोठें काम म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांत महिलांचे शिक्षण क्षेत्रांत जावं किंवा जे आमचे SC ST OBC किंवा जो आमचो जो पीडित समाज आसा ह्या देशांतलो तांकां शिक्षीत करपाच्या खातीर जे तेंच्यांनी कार्य केलें त्या कार्या खातीर तांकां आयज सगळे जगभर वळखले वयता आनी त्याच कार्याचे एक तेजो भाग म्हणून तेंच्यांनी एक खंय तरी सत्य जगा फुडें नेवंक जाय सत्य लोकां फुडें नेवंक जाय ह्या उद्देशान तेंच्यांनी एक सत्यशोधक समाज हो मुवमेंट चालू केलो आनी त्या मुवमेंटाक आयज 150 वर्सां पूर्ण जाता आनी तेजी खंय तरी एक आठवण म्हणून आमी आयज ही मुद्दम प्रेस आपयला. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या प्रेस बांधवांक आनी सगळ्यांक मातशे उशीर जाल्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता आनी हो जो आयचो जो 150 वर्सांची पूर्ण जाता सत्यशोधक समाज चळवळी तर आयज सुद्दां ह्या चळवळीची तितली जे 150 वर्सांची गरज आसली तेजे परस आज ह्या सत्यशोधक चळवळीची गरज आयज देशान आसा. कारण आयज तुमकां खबर आसतली की खंय ना खंय सत्य फाटीं उरता आनी असत्य खूब प्रमाणाचेर फुडें येत आसा. आयज आमकां खबर आसा की देशान ज्या पद्दतीन देशाचे धुरा चलता सरकार ज्या पद्दतीन देश चलयता तो सुद्दां खंय ना खंय असत्याची चड हे घेता साथ दिता आनी आमी म्हणटा की जर समजा सत्याक जर फुडें हाडिना जाल्यार असत्य तेजेर फाल्यां जे आपली मात दाखयतलो आनी तेका लागून प्रत्येकाचें आयज हें काम आसा की सत्य फुडें हाडपाक जाय आनी तेका लागून आमी असो विचार केलो की आमी एक संघटना आमी उबी केली की तेका आमी सत्यज्योत हे नांव दिवन आमी ती उबी करतात आनी तेजें कारण म्हणजे कितें तर आयज तेजी गरज आसा. आयज लोकांक सत्य कळपाची गरज आसा आनी सत्य कसलें तर आमकां खबर आसा की देशान सुद्दां वेगवेगळ्यो गजाली घडटा की इतिहास सुद्दां जो सांगलो वयता तो आमकां खंय ना खंय चुकीचो सांगलो वयता. आयज आमचें शिक्षण क्षेत्र आहा तर शिक्षण क्षेत्रांत आयज आमकां खरी शिक्षणाची कसली गरज आसा तें न शिकयता खंय तरी नाका जाल्ले जे तेजी गरज ना ते शिकयले वयता. सो हे सगळे शैक्षणीक धोरणांत बदल येवंक जाय किंवा जे कितें गोश्टी वेगवेगळ्यो ज्यो गोश्टी वायट गजाली ज्यो चल्लेल्यो आसा तेजेर खंय तरी उगड जावपाक जाय आनी खरें कितें आसा सत्य कितें आसा हें समोर येवपाक जाय. तेका लागून आमकां अशें दिसता की आयज आमच्या गोंयांत सुद्दां ही खूब गरज आसा ह्या सत्यशोधन चळवळीचो आनी तेका लागून आमी सत्यज्योत नांवाचें एक आमी मुवमेंट उबो करता आनी त्या मुवमेंटाचो हेज्या फुडें सुद्दां समजा एखादे कोणाकूय जर समजा तितून त्या मुवमेंटात जॉयन जावंक जाय तो मुवमेंट आसा हो कंप्लीट आमचो जे महात्मा फुले आसा तेंच्या उद्दिश्टांक धरून आसा तेंच्या चळवळीक धरून आसा
कारण महात्मा फुले हेच्यांनी केन्नाच अशें चिंतूंक ना की आपूण जी चळवळ करतलो ती कोणा खातीर करतलो, तर गोरगरिबां खातीर तेणें ती चळवळ उबी केली. आयज हांव मुद्दम एक उल्लेख करता की देशान आयज एक महिलां खातीर बील हें केलें की महिलांक आरक्षण दिवपाचें आयज बील पास जालें. तेच आरक्षणाचें बील हे कितकी वर्सां पडून आसलें. आयज जरी हें बील पास जालें तरी महिलांक जो अधिकार दिवपाक जाय, महिलांक शिक्षणाक अधिकार दिवपाक जाय, तांकां शिक्षीत करपाक जाय, ह्या अधिकाराक सगळ्यात पयलें काम जें कोणी केलें तर ते महात्मा ज्योतिराव फुलेन केलें. आनी तेजी आठवण आयज करप ही फार गरजेची आसा. आनी तेका लागून आमी ह्या मुद्दम हे पत्रकार परिशदेचें आयोजन केलां. आनी आमकांय दिसता की हेजेर फुडें सुद्दां महिलांक जर समजा हे 33% आरक्षण जे दिल्लें आसा ते सुद्दां आरक्षण सगळ्या स्तराच्या महिलांक मेळपाक जाय. कारण आयज आमी पळयता की आतां जरी आरक्षण एनाउन्स केलें तरी त्या आरक्षणा फाटल्यान कितें उद्देश आसा. सरकार आमकां खबर आसा गॅसीचेर आमचे 200 रुपया कमी केले, महिलांक आरक्षण उबें केलें. हे सगळ्यो गजाली जरी आयज इलेक्शनाक 2024च्या इलेक्शनाक धरून जरी करीत आसले तरी त्यो खरेंच मना प्रमाणे मनासूच करपाक जाय. कारण आयज महिलांक आरक्षण दिलें, फाल्यां जे राजकर्ते आसा, जे राजकारणी आसा हेंच्योच महिला फाल्यां एक सायडीन तांकां सपोर्टीव राजकारणी तयार जातल्यो. सो असो जावपाक जायना. तर ज्योतिराव फुलेंचें मेन उद्दिश्ट कितें तर प्रत्येक स्तरांतल्या गोरगरीब गोरगरीब महिलांक, गोरगरीब जे जनता आसा ताका तेजो फायदो जावपाक जाय. आनी ताका लागून तेंच्यांनी हे मोठे मुवमेंट उबो केल्लो. आनी त्या मुवमेंटाक तेंच्या सत्यशोधक मुवमेंटाक आयज जी 150 वर्सां पूर्ण जाता त्या बद्दल आमी तेंचे अभिनंदन म्हणजे तेजी एक आठवण म्हणून आमी तेका एक मान वंदना दिवपा खातीर ही आमी प्रेस आयज घेता. आनी तेजें कार्य फुडें व्हरपा खातीर सत्यशोध नांवाचें आमी आमचें फावंडेशन उबें केलां. आनी तेका लोकांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें, हातभार लावचो अशें आमी सगळ्या गोंयचे जनतेक विनंती करता. आमच्या बरोबर हांगासर प्रेसाक आसात रामदास मोजे आणि समीर परवार. तुमकां जर कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी विचारलें. ना, आमचें फावंडेशन आमी नवें सुरू करता. कारण आज 150 वर्सां जाता हाका सत्यशोधक समाज जो आसा, चळवळ जी आसा महात्मा फुलेंनी जी उबी केल्ली ती चळवळीक आयज 150 वर्सां जाता. त्या निमतान तांच्या विचारांक धरून सत्यज्योत फावंडेशन हे उबी जाता, हे फावंडेशन उबें जाता आयच्या दिसा. आनी ताका लागून म्हणजे आयचो हो 150 वर्सांचो एक हें धरून तो औचित्य धरून आमी ही संस्था उबी करतात. आनी आमचें जें काम आसतलें तें महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हांचे विचार आनी आमचे जे रिफॉर्मर्स आसतले, आमचे जे रिफॉर्मर्स आसा देशांतले तांच्या विचारांक धरून आमचें हें कार्य आसतलें संस्थेचें. आनी जाता जाल्यार दिसता की सत्य भायर येवपाक जाय, सत्य जें कितें आसा तें लोकां मुखार येवपाक जाय, आपल्याकूय जें मांडपाक जाय जें कितें सत्य आसा अशें जर ज्या लोकांक दिसता, कोणाकूय दिसता तांचे खातीर हो जो फोरम आसा सत्यज्योत हो जो फोरम आसा फावंडेशन तो सगळ्या खातीर ओपन आसा. तांच्यांनी ह्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आपले जे विचार आसा ते सत्य मांडपाचे जे जर कोणाकूय आसता तांच्यांनी ते मांडूं येता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार ही जी हें आसा सत्यज्योत जी आसा ही ज्योत आमकां सावित्रीबाई फुले हांच्यांनी जे बायलां खातीर जें काम केल्लें, मागीर ज्योतिबा फुलेनी म्हणजे पयलीं आपली बायल सावित्रीबाई फुलेन शिकयली. आनी ताच्या उपरांत बहुजन समाजा खातीर शिक्षणाची जी दारां उक्ती केली ह्या जोडप्यान म्हणजे महात्मा फुले आनी सावित्रीबाई फुले हांच्यांनी जे शिक्षणाची दारां जी उक्ती केली आनी म्हणजे जो एक अधिकार दिलो स्वताक व्यक्त करपाचो, जाल्यार तो अधिकार ह्या आमच्या सत्यज्योत फावंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान हो अधिकार आमी म्हणजे सगळ्या लोकां मेरेन लोकांक दिवपाचो आमचो हो प्रयत्न आसता. ऑफकोर्स आमचे वेगवेगळे तांचे जे प्रोडक्ट आसा म्हणजे हे आसतले गांवांनी वचून हें घेवप, वर्कशॉप्स घेवप, प्रोग्राम्स घेवप. आनी हे जे विचार आसा तांचे जे साहित्य आसा तें साहित्य
व्हावो आणि ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक म्हणजे अध्यक्षांची हे घेवन मान्यता घेवन हांव एक हांगासर मागणी करता आमच्या सरकारा कडेन की आयज आमकां गरज आसा की सत्य जें आसा सत्य भायर येवपाक जाय जशें आमच्या अध्यक्षांनी सांगिल्लें आसा. हांव सरकारा कडेन मागणी करता की आयज गरज आसा सावित्रीबाई फुले महात्मा फुले हांच्यांनी जें कितें कार्य केलें आनी महात्मा फुलेचें जें कितें साहित्य आसा तें साहित्य सबंद आमच्या गोंयांतूच न्ही जाल्यार सबंद देशान वचपाची गरज आसा. पूण आमी गोंयाचो विचार करता आसतना हें जें साहित्य आसा तें साहित्य प्राथमीक स्तराचेर शाळांनी प्राथमीक स्तराचेर तें सुरू करचें. एक लेसन तांचो म्हणजे लेवला प्रमाणे एक लेसन सुरू करचो महात्मा ज्योतिबा फुले आनी सावित्रीबाई फुले हांच्या संदर्भात आनी ते प्रोफेशनल म्हणजे हाय लेवलचे जे हें आसा इवन युनिवर्सिटींनी सुद्दां तांचें जें साहित्य आसा तें पावोवचें आनी जें कितें तांच्यांनी बरयल्लें आसा समाजा खातीर जें कितें दिल्लें आसा तांचें योगदान आसा तें म्हणजे सामकें एक बुनयादी स्तरा वयल्यान तें वयर मेरेन वचचें आनी त्या खातीर सरकारान ह्या संदर्भांत खंयची तरी एक पावलां उबारपाची आनी हें जें आसा आमची जी मागणी आसा ती मागणी आमचे पूर्ण करचें हांव मागतां. ज्योतिबा फुले किंवा दोंडो केशव कर्वे ही नांवां गोंयांत जर सोडून दिया महाराष्ट्रांत जर तुमी आंबेडकर कम्पेर्ड टू आंबेडकर जितले स्प्रेड जाले आमी साहित्य कार्यक्रम ही नांवां स्प्रेड जावना आनी गोंयांतल्यान जेवण कितले ना आमकां तेंच करपाक जाय कारण कशें आसा महाराष्ट्रान ना अशें म्हणून आमी शकना कारण महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले हे जे आसा हे महाराष्ट्रानूच न्ही सबंद देशभर हांचें नांव आसा आनी आमकां दिसता आमी गोंयांत तांचे बद्दल अशें म्हणजे चड काम करिना कारण आमचो हे जो आसा पळय आमकां एक वैचारीक अशी गोंया कडेन म्हणजे महाराष्ट्रान जो सावथ इंडियेन जशें वैचारीक जो एक योगदान आसा ह्या रिफॉर्मर्सांचें तशें आमच्या गोंयांत व्हडलेंशें ना. एक भाऊसाहेब बांदोडकर जर सोडलो तांचें जर कार्य सोडलें जाल्यार गोंयांत आमकां ताचो विचार ना आमचे कडेन आनी त्या खातीर ह्यो ज्यो गोश्टी म्हणजे हे जे आमचे रिफॉर्मर्स आसा ते गोंयांत आमकां चड स्प्रेड जाल्ले आमकां दिसना. आयज आमकां गरज आसा आनी आयज खऱ्या अर्थान गरज आसा जेन्ना आमी सबंद आमचो देश जो आसा आमचो समाज ढवळून सामको ढवळा सारकें सबंद वैचारीक स्तराचेर सामकी ढवळ जो जाल्लो आसा त्या ढवळान खंय तरी निवळसाण हाडपा खातीर ह्या आमच्या रिफॉर्मर्सांचे विचार आमकां सबंद समाजा मेरेन पावोवपाचे आसा आनी त्या खातीर तांचें जें साहित्य आसा तांच्यांनी जें कार्य केल्लें आसा तें सबंद समाजा मेरेन पावोवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमचो हो जो प्रयत्न आसा सत्यज्योत फावंडेशनाचो जो प्रयत्न आसा तो त्या खातीर आसा. आनी तुमी जशें म्हटलें की तांचे विचार गोंया मेरेन पावना जावं गोंयांत हें केल्लें ना तेच तर आमकां घडोवपाचें आसा की तांचे विचार समाजा मेरेन व्हरपाक जाय कारण आमकां एक विचार दिवपाक जाय. बाबासाहेब आंबेडकर जावं महात्मा ज्योतिबा फुले हे फकत एका समाजाचे न्ही ते सबंद समाजाचे सबंद बहुजन समाजाचे सबंद देशाचे ते रिफॉर्मर्स आसात सबंद देशाचे ते योगदान तांच्यांनी दिल्लें आसा. ते फकत महाराष्ट्राचे जाले म्हणून ते फकत महाराष्ट्रा पुरतेच मर्यादीत ना तांच्यांनी सबंद महिला समाज जो आसा त्या महिला समाजाक ओबीसी समाज जो आसा म्हणजे बहुजन समाज जो आसा त्या समाजा खातीर शिक्षणाची आनी तांच्या अधिकारांची दारां उक्ती करून दिल्ली आसा. त्या खातीर आमी तांकां मर्यादीत अशें म्हणून आमी पळोवंक शकना की महाराष्ट्रा पुरतेच ते महाराष्ट्रांतलेच आसा अशें म्हणून आनी तांचें कार्य जर पावना जाल्यार तें आमकां पावोवपाची गरज आसा आनी त्या निमतान आमी सत्यशोध फावंडेशन परत एकदां सांगता सत्यज्योत फावंडेशन हे आयज हांगासर ताची बुनयाद पडटा आनी हे जे तांचें कार्य आसा म्हणजे तुमी जो प्रश्न योग्य प्रश्न केल्लो आसा तो प्रश्न त्या प्रश्नाची जाप म्हणून आमी हे जे कार्य आसा ते कार्य आमकां सबंद गोंयभर आनी जमता जाल्यार आमकां ते भायरूय आमकां स्प्रेड करपाचो आमचो एक विचार आसा. एक प्रश्न आशिल्लो आतां तुमी फावंडेशन आतां सद्या तुमचो ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करता सो फुडल्या आतां ह्या फुडल्या वर्साक लागून तुमचे कितें कार्यक्रम आसा काय तुमी कितें प्रोजेक्ट केला कितें कितें एक्टिविटीज तुमी हे हेतून करपाक सोदता जेणे करून लोक जोडटले तुमकां. आमी मेन म्हणजे जे महिलांचे जे महिलांक धरून जे कार्य आसा तितून आमी चड सहभाग घेवपाक सोदता. कारण कितें आसा की जशें हेजे पयलीं आमच्या पत्रकार भवन जो प्रश्न केल्लो की ज्योतिराव फुले हेंचे मोठेशे गोंयांत खंय तरी कार्य दिसना अशें तेंच्यांनी म्हटल्यार तो सारको आसा प्रश्न. जाल्यार कितें की गोंयानूच न्हू तर संपूर्ण देशभरान ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले हेंचे कार्य खंय तरी हे केल्लें आसा म्हणजे पडद्या आड केल्लें आसा हो फॅक्ट आसा. आनी
तेतून कितें आसा कोणाक ना कोणाक तरी तेजी तो कोणाचेच ना कोणाचे अगेन्स्ट आहा तें कार्य. जशें की उदाहरणाक सांगपाचें जाल्यार तर महात्मा फुलेनी जेन्ना ही चळवळ सुरू केल्ली पुण्यान केल्ली तर तेन्ना महात्मा फुलेक सगळ्यात विरोध एक जे आमचे हे म्हणटा कितें की उच्चवर्णीय समाजासून विरोध जाल्लो. कारण तेन्ना तेंच्यांनी म्हणलें की आयज आमची बायलां जर शिकली जाल्यार ती आमच्या कंट्रोलान उरची ना, आमकां ती हे करची ना. केवळ गोरगरीब जनताच न्हू उच्चवर्णीय समाजांतल्या सुद्धा बायलांक शिक्षणाचो अधिकार हो त्या समाजान दिवंक ना. तो समाजान दिलो तो महात्मा ज्योतिराव फुले आनी सावित्रीबाई फुलेन दिलो. आयज आमच्या देशांत इंदिरा गांधी पंतप्रधान जाली, प्रतिभा पाटील सारकी राष्ट्रपती जाली, आयज मुर्मू सारकी राष्ट्रपती आसा, मागीर आमची नजमा हेपतुल्ला उपराष्ट्रपती जाली, मीरा कुमारी अध्यक्ष जाली ह्या लोकसभेची. तर ही सगळ्या महिलांक जे तेंच्यांनी मोठमोठे जे हुद्दे जे हे केले उपभोगले तर ते केवळ आनी केवळ हे महात्मा फुले आनी सावित्रीबाई फुलेक लागून. कारण केवळ गोरगरीब जनतेकूच न्हू तर उच्चवर्णीय महिलांक सुद्धा शिक्षणाचो अधिकार दिवप ना अशें आमच्या पयलींच्या शास्त्रांनी सांगलेले. आनी त्या शास्त्रांचो विरोध हो महात्मा फुलेन केलो. आनी जर महात्मा फुले काडलो जाल्यार खंय तरी तेंच्या शास्त्रांक खंय तरी कोणाक शास्त्रांक मार बसता हे उघड आसा. तेका लागून फुलेची चळवळ सावित्रीबाईची चळवळ ही एक सायडलायन केल्ली जाता आनी ती खंय तरी आयज गोंयांतूय गरज आसा. म्हणून आमी प्रामुख्यान महिलांचे हितून आमी चड काम करूंक सोदता की महिलांक आयज खंय ना खंय शिक्षणाक हे करूंक जाय. तशेंच जे शैक्षणीक धोरण आसा तितून खंय ना खंय बरें शिक्षण दिवंक जाय. कारण कशें आसा की आमी जर समजा वेगवेगळे शिक्षण जर विचारांत घेतले, समज आमी आतां सद्या आमच्या देशांत जेंकां करूंक जाय तें करून कांय हरकत ना, पूण सद्या आमच्या देशांत वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतले शिक्षण हे कमी जाल्लें आसा अशें रिपोर्ट सांगता. तर आमचे देश कसो फुडें वयतलो तेका लागून ते शिक्षणाची ही धोरणां सुद्धा चेंज जावपाक जाय आनी ती अशें एक म्हणजे ब्रॉड विचारान ती चेंज जावपाक जाय. तेका लागून आमचें कार्य आसतलें. तुमकां दिसता की गोंयानय आतां जशें पयलीं तुमी जशें म्हटलें की उच्चवर्णीयां कडल्यान जे बाकीचे बहुजन समाजाक शिकले वताले, तुमकां दिसता गोंयानय अशें आजून मेरेन चालू आसा आनी जर अशें तेका लागून तुमी हो मुद्दे काडलेले ना? आमकां हांगासर अशें जातीयतेचे कांय मोठे आमकां हें दिसना गोंयांत तरी. पूण जातीयता ही कशी आसा की डायरेक्ट जरी तुजें हे करून तुका तेजे परिणाम न जालो तरी ती कशी आसा की शिक्षण क्षेत्रांतल्यान आनी खंयतल्यान तेका खंय ना खंय तुमकां फाटीं उडयलें वयता. तेजें उदाहरण म्हणजे आमचो आतां एक बहुजन समाजाचो नेतो मोठो भाऊसाहेब बांदोडकर, तेजो शिक्षणांत धडो आसलो आमकां. आयज तो धडो खंय आसा? आयज तो ना. म्हणटकूच जालां कितें की आमकां जे कितें शिकोवंक जाय, आमचे जे खरे जे आमचे जेंच्यांनी आमच्या खातीर जे आपले आयुश्य वेंचलां तेंच्या बद्दल आमकां शिकयलें वचना. आनी गोंयांत तशें तरी तो फरक नासलो तरी जेन्ना एक शैक्षणीक धोरणांतल्यान तुका खंय ना खंय डायवर्ट केले नंतर भुरगे ते सगळे विसरले वयता. आनी तेका लागून आयज आमकां ह्या आमचे जे मोठमोठे नेते आसा जेंच्यांनी आपले खरें म्हणजे पूर्ण आयुश्य समाजा खातीर घाललेले तांकां आयज कोण ना कोण याद करिना हो फॅक्ट आसा. म्हणून आमी ते खंय तरी उजवाडाक येवचे आनी सत्य आयज तुमी पत्रकार भाव आसा, तुमचे सुद्दां कितें काम काय तुमी सुद्दां येदे मोठे काम करता, खंय तरी सत्य भायर येवपाक जाय हीच तुमची भुमिका आसता आनी आमची आतां तीच भुमिका आसा. तेका लागून आमी हे फावंडेशन चालू करता. आणि म्हाका एक थोडेशें हें सांगता बरें जाता की महिलांकूच न्ही गोंयांत सुद्दां जर आमी पळयलें जाल्यार जे लोकांचे जे अधिकार आसा प्रत्येकाचो जो अधिकार आसा ताजे बद्दल कोणाकूच जागृताय ना, तांकां खबरूच ना आपले अधिकार कितें आसात ते. फकत एक म्हणजे जे आतां चलत आयिल्ले आसा तशेंच चलोवया अशें म्हणून ह्यो गोश्टी म्हणजे आमी वागतात. म्हणजे समाजान आमचो वावर आसा, जर आपले स्वताचे अधिकार जर कितें जाणा जातलो जाल्यार आमकां खंय तरी ते लोकां मेरेन ते व्हरपाक जाय. तो आमचो एक उद्देश आसा.
मिडिया म्हणा जावं बाकीचे लोक आसा तांच्यांनी तांचें आमकां सहकार्य लागतलें. हय सुभाष केरकर बरोबर दिवं नाका ना तशेंच सांग. सुभाष केरकर, रामदास मोर्जे, मिलन वांयगणकर आणि समीत परवार. समीत समीत